नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। पश्चिम घाटावेल्या रिपोर्टाचे कितें करचे ते ग्रामसभांक थाराव दी, सरकारान न्हय। सरकार काय करिना म्हणून कोर्टात पडटात मदीं। पर्यावरण तज्ञ गाडगिळाची सणसणीत प्रतिक्रिया। उत्तर गोंय मायनिंग ट्रकवाल्यांच्या बसकेत खर आंदोलनाची शिटकावणी, जाल्यार पश्चिम घाटाचेर गाडगीळ रिपोर्ट चालीक लावंक पीपल्स कन्व्हेन्शनाचो नेट, मोपाकूय विरोध। गांवठी भाज्यांक पेटला उजो, रूच भागयता म्हळ्यार गोंयकारांच्या बोल्साक खार। बेळगांवची गोसाळी, काराती, भेणे, पिपऱ्यो अर्द्यान सवाय। पळयात खास रिपोर्ट। प्रदेश युवा काँग्रेसीची जिल्लो अध्यक्ष उपाध्यक्षा खातीर वेंचणूक। एस्टन सांता मारिया उत्तर गोंयचो दयेश नाग दक्षिणेंतलो अध्यक्ष, प्रदेश युवा अध्यक्ष थारतलो सोमारा। आणि इश्टागतीच्या नात्याचो उत्सव तरणाट्यांनी मनयलो फ्रेंडशिप डे। फेसबुकाच्या युगातूय एकमेकांचे फेस पळोवन कार्डां दिवन बँड बांदून फ्रेंडशिप मनोवपाची तरणाट्यांक उमेद। खबर विस्तारान। सरकाराक कितें जाय नाका हाचो विचार नाका। पश्चिम घाटाचो रिपोर्ट मानून घेवपाचो काय भायर मारपाचो ते ग्रामसभांक थाराव दी। पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगिळान ही सणसणीत प्रतिक्रिया उक्तायल्या। गोंय सरकारान पश्चिम घाटावेलो ताचो रिपोर्ट कडेक दवरलो। ताचेर गाडगीळ प्रुडंटाकडे उलयतालो। पर्यावरणाच्या बाबतीत उंचेली कोर्टा एक्टिव्हिस्ट जाल्यात म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान केल्ल्या वक्तव्याचेर विचारल्यार गाडगीळ म्हणटा अशें उलोवप बरोबर न्हय। सरकारान शहा आयोगाच्या अहवालाची जाय तशी दखल घेतली ना म्हणून लोकांक कोर्टांत वचचें पडलें। Our report should have been rendered into Konkani and Marathi and made available to all the Gram Sabhas in concerned region in Goa and in Marathi, in say Maharashtra, in Kannada, in Karnataka. Their input is very vital. I don't agree that government is just the chief minister or the prime minister. Government is all of us. And the government is not agreeing, I do not accept. They are not, as our report has asked, they are not taking it to people. People are sovereign in this country. So I think this interpretation that government is not accepting is a misinterpretation of what should be the government in the country. They must follow the democratic process. If they are not following the democratic process, that is unfortunate. People must force them to follow democratic process. So do you think that the Madhav Gadgil report suggestion should be placed in a Gram Sabha and Gram Sabha should decide whether it to accept or not? Well, that's exactly what we have written in the report. There's no question of thinking. We have written in the report that our whole analysis and the recommendations should be taken to the Gram Sabhas and they should respond, putting together all their responses and responses of course from other levels. Then the decision should be arrived at. Yes, we have said that that should be done. Sir, your reaction on our Chief Minister Manohar Parrikar when he is saying the Supreme Court is acting like an environmentalist? See, regretfully, Shah Commission report very clearly brings out there was huge amount of illegal mining and that the government machinery has not behaved responsibly. It has permitted for decades illegalities to go on. Now, when the governments behave like this, people are forced to go to the courts. Now, it is the responsibility of the court to, of course, give proper judgments. It is the governments which are not discharging their responsibility. Then to accuse courts of being overactive is completely wrong. You examine yourself, look in the mirror and see how responsibly you have been acting. And talk about that. Don't talk about activism of courts. Courts is the last resort. It is a tragedy that courts have to be active. The tragedy is that governments are not responsible. That's why courts are forced to be active. मायनिंग ट्रकवाल्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केल्या। 21 ते 28 ऑगस्ट तालुक्यांनी बंद केले उपरांत 29 तारखेर आंदोलनाची दिशा स्पष्ट जातली।
आज मेरेन खंयच जावंक ना इतलें तें खर जातलें अशी शिटकावणी होंडा जाल्ल्या उत्तर गोंयच्या ट्रकवाल्यांच्या बसकेंत फुडाऱ्यांनी दिली. इतले मजगतीं पश्चिम घाटाचेर गाडगे समितीचो रिपोर्ट मानून घेवचो म्हूण पिपल्स कन्व्हेन्शन ऑन वेस्टर्न घाट्सान पणजे बसकेंत 14 थाराव घेतले. मात कस्तुरीरंगन रिपोर्टाक तांचो विरोध आसा. कन्व्हेन्शनान मोपा विमानतळाकूय विरोध केला. 21 ऑगस्टा सावन सुरू जावपी मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचें आंदोलन यशस्वी करपा खातीर आयतारा होंडा वाठारांत उत्तर गोंय ट्रक धनी संघटनेची जाहीर सभा जाली. गोंयांतलें मायनिंग बेगोबेग चालू करचें अशी मागणी सगळ्या उलोवप्यांनी केली. आंदोलन केल्या शिवाय काय तुमकां मेळपाचें ना ह्यो गोश्टी भोगो मारल्यो आनी कितें केलें म्हणून म्हणजे उठाव जावंक पण मरोंक न्हय कांय थोडेशे जगोवंक न्हय थोडे उजो घालूंक जाय. आमी कितें करपाचें आसा तेजी एक मांडावळ फुडली आसा ती मांडावळ आमी 29 तारखेर ओपन करतले आनी हिंदुस्थानाच्या इतिहासांत असलें आंदोलन गोंयांत देशांत जावना असलें आंदोलन गोंयांत जातलें तेजी तयारी आमी करपाक जाय ते आमी 29 तारखेर ओपन करतले. इतल्या मजगतीं आयतारा पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत जाल्ल्या लोकांच्या परिशदेंत पश्चिम घाटा विशीं माधव गाडगीळ अहवाल चालीक लावचो अशी मागणी सगळ्या उलोवप्यांनी केली. आदोगाद कृष्णांदू मुखर्जीन ह्या विशीं म्हायती दिली. The adoption of the report, 2, the rejection of the Castaranjan report, 3, to organize meetings in each state to put pressure on the Western Ghats government, 4, that basically the Gram Sabhas and village panchayats should be the mechanism for deciding development in the Western Ghats region, 5, more awareness by translating the summary of report into local languages, reject unpeople-centric profit-related projects like MOPA, the Atirapalli and Gundia HAP. See, MOPA, there's absolutely no public interest in having MOPA. Ultimately, it's a privately funded project which, is not required, and the reason why it's there is simply because of vested private interests. Yeah, there's sufficient capacity in Dabolin, and the new airport is being built in Maharashtra. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस आनी उदय परब. गोंयच्यो गांवठी भाज्यो सध्या बेळगांवच्या भाज्या परस कितल्योश्योच म्हारग. कोत कितें कोणूच सारकें सांगपाक तयार ना. बेळगांवच्यान गोंयांत भाज्यो येता म्हळ्यार मदीं लागता ती एजंट, होलसेल, रिटेलरांची चीन गोंयच्या भाज्यांक तितली लागना. मळे आनी मार्केटां एकाच तालुक्यांत. तरीकय गांवठी भाज्यांक उजो कित्याक हें पळोवंक प्रुडंटान पणजे मार्केटांत पासय मारून नियाळ घेतलो. गांवठी काराती, गोसाळीं, पिपऱ्यो, 7 शिरांचे भेणे सगळें धरून. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयकारांक गांवठी भाजी चड प्रिय, त्या खातीर तो 4 पयशे चड मोडपाकय तयार. पूण सध्या गांवठी भाजी आनी बेळगांवचे भाजयेचें मोल पळयल्यार फरक गोंयकारांकूय परवडना. गांवठी भाजयेची रूच भागयता म्हणल्यार बोल्साक बरोच मार बसता. पणजे मार्केटांतले हे 4च गांवठी भाज्यांची परिस्थिती पळयात. सामक्यो तन्न्यो बारीक पिपऱ्यो 20 रुपयाक 4 सांगतात. मातश्यो मोठ्यो असल्यार 50 रुपयांच्या वाट्याक 5 पडटात. 4 आसा गांवठी ती. बेळगांवच्यो पिपऱ्यो पळयात किलोच्या कोतान. काकडी 15 रुपये किलो. आतां घोसाळी पळयात. गांवठी घोसाळी 50क 2. 50क 2. बेळगांवची घोसाळी किल्लाक 4 ते 5 45 रुपयान किल. हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर तर त्याचे परस सवाय. घोसाळी 45 रुपीस आणि मागीर किलो 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 3-4 येता मोठी. 7 शिरांचे भेणे हे बेळगांवां जायनात. तरीकय भेण्याचो प्रेस पळयात. 50क 5. 50क 5. व्हडले भेटे हे धाकटे 40चे. व्हडले दिता 5. कोणाक भेणे खावपाचेच आसत जाल्यार बेळगांवचे भेणे 50 किल. हॉर्टिकल्चरात तर त्याचे परस 10-15 रुपया सवाय. भेण्याची रेट 50 रुपये जाला. कारात्याची तीच गत. 50क बारीक 5 ते 6 काराती. काराती 50. 50क 6 घातला. बेळगांवची काराती 50 किलो. 20 रुपयाक सादारण 2 ते 3. आणि काराटी 50 जाला. म्हणजे गांवठी भाजी खातलेच जाल्यार गोंयकारांक जवळ जवळ दोबरात पयशे भायर काडचे पडटात. रिटेलर, होलसेलर, मदले एजंट
असले मध्यस्थ व्हडले नासतनाय गांवठी भाजयेक उजो. गोंयकारांचे जिबेक गांवठी भाजी जाय खरी, मात बॉल्साक लागता ते कात्रीक सध्या पर्याय ना. पणजेच्यान आमचो सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.